विसावापर्यंत तुमकां येवकार. भाजपा साश्टीतले 5 मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाक सोदता. विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान ही गजाल मिडियाक स्पश्ट केली. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान 7तल्या फक्त 3 मतदारसंघांनी स्वताचो उमेदवार घाल्लो. हे फावट भाजपा मडगांव, फातोड्ड्या, नावेली, कुडतरे आनी कुंकळे वेंचणूक लडोवंक सोदता. माथानी साल्डानाक घेवन भाजपा सध्या मिशन सालसेत जनसंपर्क अभियानाचेर आसा. भाजपाची जनसंपर्क अभियान रॅली शेनवारा आनी आयतारा साश्टीतल्या नावेली, फातोड्डा आनी मडगांव मतदारसंघांनी भोंवली. साश्टीत भाजपाच्या जनसंपर्क अभियान रॅलीक मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें भाजपाचे फुडारी म्हणटा. 2007 वर्सा जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेक भाजपान साश्टीतल्या फकत फातोड्डा, मडगांव आनी कुंकळे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडिल्ली. तातूंतल्या फकत एका फातोड्डा मतदारसंघांत भाजपाचो उमेदवार जिखिल्लो. पूण ह्या वर्सा भाजपा कमीत कमी 5 मतदारसंघांनी वेंचणूक लडोवपाक पळयता. Constituencies where I got 1,500, original 2,000. Today it may go to 2,500, but it is not in position to win the seat. But I feel that Kukari, Naveli, Kurtari, Madgaon and Fatodda, these 5 seats are definitely BJP candidates should be there. साश्टीतल्या 7 मतदारसंघातल्या 5 मतदारसंघांनी काँग्रेसीचे 5 आमदार आसा. साश्टीत जनसंपर्क अभियान रॅलीक युगोडोपांतल्यान भाजपान आयिल्ले माथानी साल्दाना, फातोड्डेचे आमदार दामू नायक आनी हेर फुडारी आशिल्ले. फातोड्डा दामू नायकाच्या घरा कडल्यान जनसंपर्क अभियान रॅलीक सुरवात जाली. म्हारगाय आनी हेर मुद्द्यावयल्यान भाजपान काँग्रेसीचेर बरोच फोग काडलो. हे सरकार जे चलोवपाचें आसा ताका दृश्टी लागता, ऍडमिनिस्ट्रेशन लागता आनी त्याच बरोबर एक धडाडी लागता. ती धडाडी घेवन हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तुमचे कडेन आवाहन करपाक आयला, अपील करपाक आयला, पाड पडपाक आयला. कृपा करात, आपल्या मित्रांक, आपल्या फ्रेंडांक, आपल्या सगळ्या बरे मागप्यांक विचारात, सांगात. वेळ आयिल्लो आसा गोंय वाचोवपाचो. मडगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर रिपोर्टर समीर भट. मये मतदारसंघात प्रवीण जाटेक तिकेट दिली ना जाल्यार काँग्रेसीक ते म्हारग पडटले अशी शिटकावणी मये गट काँग्रेस समितीन दिल्या. मये मतदारसंघात रुद्रेश चोडणकाराक तिकेट मेळटा असो बोवाळ पडिल्ल्यान मये गट काँग्रेस समिती चाळवल्या. मये मतदारसंघात प्रवीण जाटयेक काँग्रेसीची तिकेट मेळना म्हूण मये गट काँग्रेस समिती चाळवल्या. प्रवीणाकूय तिकेट मेळची अशी मागणी गट काँग्रेस समिती आनी हेरांनी केल्या. ह्या वेळार गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष राजू सावंत, महिला गट अध्यक्ष शुभदा नार्वेकार, आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी जयदेव परब गांवकार आनी हेर फुडारी आशिल्ले. प्रवीणाक तिकेट दिली ना जाल्यार काँग्रेसीक म्हारग पडटले अशी शिटकावणी ह्या फुडाऱ्यांनी दिली. येदा कदाचित आमकां नेतृत्व जे बदलपाचो असो जर हे केलो जाल्यार आमकां बरोच विचार करचो पडटलो आनी आमकां फाल्यां मतदारा कडेन वचपाक जर फाल्यां जर आमी हे कार्य करपाक एक काँग्रेस म्हणून वयतलो जाल्यार आमकां जेन्ना आमी कसल्या लिडराक दुसऱ्याक घेवन हे करपाची पाळी हाडीत जाल्यार आमकां ते जमचें ना. काँग्रेसनं जर असा विचार केला, कॅन्डिडेट वगैरे बदलला तर आम्हाला ते त्रास होणार आहे. तर त्या दृष्टीनं मला वाटतं प्रवीणना तिकीट द्यावं. जे कमिटीतर्फे आमची नावं गेले त्यांचाच विचार व्हावा. दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. एक्सायज अधिकाऱ्यांच्यो गोंयभर बेकायदेशीर सोऱ्याचेर धाडी सुरूच आसात. शेनवारा मुगाळी, कुठ्ठाळे एक्सायजाच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून 25,000ची व्हिस्की जप्त केली. फाटल्या 15शींतली ही 7वी धाड. सोरो गुदावांतल्यान गाडयेत भरतना एक्सायज खात्यान ही धाड घाली. गोंयान वेंचणुकेत सोरो व्हडा प्रमाणात वाडटात म्हणे वेंचणूक आयोगाक खबर आसा. हाका लागून एक्सायज अधिकाऱ्याक सुरवाती सावनच आक्रमक रावपाक सांगल्यात. एक्सायजान धाडी मारपाक सुरवात केल्या. फाटल्या 15 दिसां भितर गोंयान धाडी घालून लाखांनी रुपयाचो सोरो जप्त केला. 19 तारखेक काणकोण, पेडणे, दिवचल, साश्ट, केपें आनी सत्तरीन धाडी मारून 1,60,000चो सोरो धरिल्लो. ते पयलीं पेडण्यां, फोंड्यां आनी साश्टीन धाडी घाल्यात. शेनवारा एक्सायज खात्यान मुगाळी, कुठ्ठाळी आशिल्ल्या सोऱ्याच्या गुदावाचेर धाड घालून सुमार 25,000चे विस्कीचे कार्टून जप्त केले. Cases of Reals whiskey costing around 20 to 25,000 and this has been attached by police and handed over to the excise at the time of loading in the vehicle on further transportation. It was found excess without valid permit. That's why it has been attached and further investigation will be done. मडगांवच्यान आमचो खबराकार साव्यो डायस. आता पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय राजकीय घडामोडी. कुडचडें फ्रंट ह्या नव्या संघटनेन कुडचडें मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां.
परेश भेंडे, मनोहर नाईक, संजय सावंत देसाय आणि प्रदीप काकोडकार या चौगांमदलो एक उमेदवार आसतलो. आमदार आसा मेरेन मायनिंगाचो धंदो करचो ना अशें प्रतिज्ञापत्र उमेदवारा कडल्यान घेतले. त्या भायर हेर जायत्यो गजाली बरोवन दिवच्यो पडटल्यो अशें फ्रंटाचो अध्यक्ष एकनाथ नायकान स्पश्ट केलें. उमेदवार जावंक सोदपी चौगूय जाण पत्रकार परिशदेक आसले. फुडल्या 5 वर्सांक आपूण खंयच्याच मायनींग एक्टिविटीसांत इनवॉल्व जावचो ना आनी तो आमच्या फ्रंटाक एकावंटेबल आसतलो आनी तो पब्लिकाकूय आसतलो. आनी फाल्यां जर अशें तशें कितें जावन तो जर आमच्या विरुद्ध जर गेलो जाल्यार फ्रंटाक एक अधिकार आसतलो की ह्या कॅन्डिडेटाक रिजायन जा म्हणून सांगपाचें आनी ताणें रिजायन जावचें पडटलें. इतल्या मजगतीं आलेक्स फर्नांडीसान आपूण केपेंतल्यान वेंचणूक लढयतलो अशें जाहीर केलां. फाटली वेंचणूक ताणें कुडचडे मतदारसंघांतल्यान लढयल्ली. तो रावता तो वाड केपें मतदारसंघात घातिल्ल्यान तो केपें रावतलो. आयज 10 वर्स जाली स्थानीक आमदार आहा ताणें कसलोय तो एक डेव्हलपमेंट केला, भुरग्यांक एक जॉब दिल्ले कडेन ना. ह्यो एक मुद्दो घेवन भुरग्यांचो बेकारी मुद्दो घेवन हांव केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी हे पार्टी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट उबो रावता. कुडचडच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.